म्हज्या जिवितांतली मेटा हे वीक्षण करच्या सर्व म्हज्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनेलाच्या सर्व वीक्षकांक म्हजो कलतो प्रणाम. आज या स्टुडियोंत वामनजूसचो प्रकृती प्रेमी एक लेखक आणि सबार तालंतांनी भरिल्लो एक नेकेत्र आमचे संगी आसा मानेस्त डेव्हिड डिसोजा. तुका मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. आता सर्व आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनेलाच्या सर्व वीक्षकांक या मानेस्ताची वळख दिवंक हांव आतुरीत आसा. मानेस्त डेव्हिड डिसोजा हो मंजूर 2007व्या वर्सा प्रकृतीक संबंधित खाणी आपुजो जगल. 2016व्या वर्सा लेखनाचो पुंजो भांगारा वाटलेंत आणि 2019व्या वर्सा तपकटे फुलां अशे 3 अप्रिन्स पुस्तकां ताणें परगट केल्यांत. बिंडा ह्या विशयांत राष्ट्रमट्टाच्या सेमिनारांत गोवा विश्वविद्यालयांत उलोवचो अवकाश ताका मेळ्ळा. अशी वयर प्रकृती चारित्रीक आणि सामाजीक विशयाचेर खाणयो लिखल्यात. कोंकणी तावन कन्नडा आणि कन्नडा तावन कोंकणीक मोठ्यो खाणयो तर्जुमो केल्यात. लगभग 33 वर्सां तावन कोंकणी बरपा शेतांत तो वावरून आसा. रूख झाडां जडकुटा विशीं आनी शेतांतल्या अंतरीक बांदाळा विशीं गुंडाळ्याचे प्रायोगीक अध्ययन चलोवन ह्या विशीं काणयो आनी लेखनां बरोवन वाचप्याक पावित्र केल्यान. समाजेंत कृशिका वयर जावच्या अन्याय विरोध झुजोवंक तो सदां तयार. मात्र न्हय, कृषी संबंधी सकाळीक समायोचित लेखनां बरोवन कृशिकांक जागोवचे तो प्रयत्न करीत आसा. मोगाळ डेविसोस, आज तुजो संवाद ह्या स्टुडियोन चलोवंक आमकां वर्तो अभिमान भोगता. तुका कशें भोगता? मस्त खोशी जाता रोशन. असो एक अवकाश तुमी म्हाका दिला. दिव्यवाणी लाईव्ह स्टुडियो तांणी दिला तुमकां आनी स्टुडियोकारांक सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. भोव अपुर्वाची उतरां. आतां तुज्या वामंजुरांतले तुजे मिसांव आनी ह्या गांवच्या विशेशता विशीं कांय सांगूंक आशिताय गी? खंडीत रोशन. हांव ल्हान प्रायर सुमार एक 15 वर्सांच्या पयलींचे प्रायरच बिद्र्यान जावन कोड्याळ्या वयचो व्हरतालो. आनी त्या वेळार म्हाका हांगासर दिसतालो विशेश कितें म्हळ्यार त्या ओडाचे रूख मार्गाच्या दोनूय कुशींनी ओडाचे रूख. आनी एक सवाल एकच लेखाचे रूख हे खंय दवरले कोणें दवरले हे एकच सवाल उदेले. ताचे उपरांत मस्तराणी विचारलें आसा पूण सारकी जाप मेळूना. ताचे उपरांत हो मंजूर 1985 वर्सा हो मंजूर रावंक येवचें पडलें हांवें. त्या वेळार ते डंपिंग एरियाचे उपर ते सोंसचें पडलें. अशें म्हणून तें पळोवन ओगीत रावून हांव म्हाका कितें करूं जाता तें केलें. दिसाळे पत्रांनी बरयलें हांवें. मागीर व्हडलो कुंदो जाय पडटा कोण आमचे चिंतलें हे व्हडले झुजो. आनी डॉक्टर शिवरामकारान ताका बरयलें हांवें हांगाचे प्रॉब्लम. एक अजाप घडलें ताची जाप येवना पूण ताणें म्हजे प्रॉब्लम त्या दाळाच्या मुंगार पुत्राचेर ताणें बरयलें. आनी डेव्हिड डिसोजा एक बरयतदार म्हणून. आनी डॉक्टर शिवरामकारान ताच्या तोंडांत तावन ह्या ताच्या बरपा तावन म्हजें नांव एक आयकुचें तें एक व्हडलो एक अवकाश म्हूण चिंतलो. खंडीत खंडीत खंडीत. आनी त्या उपरांत ती बरपाची तांक कितें लिखणी तलवारी प्लस बळवंत म्हणटात तें कितें जिखून धरलें हांवें. तेतून म्हाका कितें करूं जाता ह्या गांवा खातीर ह्या प्रकृती खातीर ह्या आमच्या रैतां खातीर कितें बरें लोकांक खाण दिवचें रैतांनी थंय बरें आसता आमी बरें आसता. करेक्ट. त्या देखून हांव कितें करूं जाता तें करचें सुरवात हांवें केली. भोव बरें. कित्याक म्हळ्यार कोणी एक मिसांव करता आसतना अरी एक ह्या परिसराची परिस्थिती पळोवन मॅट काडटा आनी तुवें भोव अपुर्बायेन त्याच वेळार तें मॅट काडलें आनी तुका त्या वेळार तावन तूं तुजी सुरवात त्या विशीं जाल्या. खंडीत जावन तुका अभिनंदन. आनी तुजें तावन ह्या समाजीक आनिकूय बरेंपण जावंक आसा ही आमची आशा. आतां तुजो जल्म खंयसर जाल्लो आनी तुजें मुळावें शिक्षण तुजी वृत्ती ह्या विशीं आमकां सांगशी गे? 1961 डिसेंबर 29 तारखेर म्हजो जल्म सिद्धगट्ट्यांत जल्मलो. आमी उठ 10 जाणां भुरगीं तातूंत आतां दोगां देव दिन जाल्यात 8 जाणां आमी आसा.
ताचे उपरांत शिकपा विशयांत सड्ड हांव शिकोवना इस्कॉला भितर ह्या 4 वर्ती भितर चड शिकोवना पूण धदुस्क्याची गजाल कितें म्हणल्यार हांवें बरयल्लीं बरपां इस्कॉलाची भुरगीं शिकतात ती म्हाका धदुस्काय आसा खंडीत हें बरें धदुस्काय आसा तशें ताचे उपरांत 1997-95 वर्सा कोड्याळ्याक येवचें पडलें आनी ती तर म्हजी एक अंवकाराकय आशिल्ली आनी तिचे तावन कितें वेव्हार कितें म्हणून करूंक सुरू केलो पूण तो ल्हानसो अवकाश त्या वेळार इल्लोसो वेळ वेव्हाराक जाय पडटलो उरलो वेळ फ्री आसतलो आनी त्या वेळार वाचची ताणूप जाली म्हाका वाचची ताणूप जाली आनी 2 बूक म्हाका मेळ्ळे आसात एक देवाच्या कृपेन खडापाचे देवाच्या कृपेन म्हळ्यार एक कादंबरी तातूंत आमच्या कितें आमचे मलगडे केन्ना क्रिस्तांवांचे बंदरचे वेळार कशें जाल्ले ताची ती एक काणी आनी ताचे उपरांत ते दाळे प्लास्टीक खबरां नाटली आमी पोरणी पेपरां काडून येवची आसली तातूंत रक्लो 25 तें पुस्तक मेळ्ळें आनी तातूंत 3 भागांनी देवा दिल्लें सिल्वेस्टर मिलिजान बरयल्लें मंगळूरच्या क्रिस्तांवांची चरित्रां ती ल्हान पुरायेन म्हाका मेळ्ळें आनी तें एक व्हडलें पंचांग म्हज्या जिणेक तें मेळिल्ल्यान ताचे उपरांत कितें त्या वेळी संबंदीत कितले पुस्तकां जाय आनी कितें पुरो मोला घेवचें तांकां येताना सांबाळ दवरचें तांकां येताना सांबाळ दवरलां पयलींच तुजी बुन्याद पडल्या आनी तुवें दादोशी तरान पत्रां वाचल्याय आतां तुज्या कुटुंबाची तुजे वकाल आनी तुज्या भुरग्यां विशयान कांय सांगशी की हय सेंट एग्नेस कॉलेज म्हणजे पतीन पयलें काम करनासली उपरांत काजार उपरांत ती घरांत आसा म्हाका 2 भुरगीं एकलो डॅरल जीवन डिसोजा तो दुबय आसा आनी स्विडन डॅफ्रिन डिसोजा ते सेंट एलोसियस कॉलेजींत काम करता पोतू कोंकणीच्या नाटकांत आसा शेतांत आसा कोंकणीन बरयता कविता बरयता नाटकांनी बिजी आसा ते कोयंबतूर सपोर नाटक केलो मैसूरचे दसऱ्यात तेणें प्रदर्शन दिवन आयले ते हय आतां येवच्या वर्साच्या करेजमांत तांचो एक नाटक आतां तयार जाता आसा बरें कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत टॅलंट आसा आनी तुवें मस्त बरयलां आनी तांतले इल्ले म्हूण विसरून तुज्या पुतान बरयजेत आनी तुजे दुवे विशयान ती खंडीत जावन एक टॅलंटवंत कुटाम तुमचें बरें जालां अभिनंदन आनी आज तुजे मुखार हांगा संवाद करून की आमकां व्हरतो अभिमान त्या खातीर तुका ह्या वेळार अभिनंदन पाठयता तूं एक रानदुवेचो व्यापारिस्त आनी हे रानदुवेचो व्यापार करच्या वेळार तुका दुडवाची सहाय कशी वतगायली तुवें एक म्हणजे बलगडी तावन आशिल्ली तें आंगड आनी ती हांवें तिका सांगात दिवच्या खातीर हांव आयिल्लो एक आनी त्या वेळाचें सेटअप कशें आशिल्लें म्हळ्यार कितें जाय ते गुड्स ते रीण मेळटात आज ताका दिवचें संजय दिवचें पाल्याले दिवचें तें एक आनी एक आसता घरां कितें वो जे हाडटात घरांनी केल्ली तांकां आमी पे करता तशें त्या वेळार व्हडलें बंडोळ जायचें म्हणना पूण ताचे उपरांत केन्ना वेव्हार वाडून आयलो ते दाळा मस्त पयशे जाय पडटले आनी ताच्या खातीर व्हडले एक अवकाश मेळ्ळो जनार्दन पुजारीचे साला मेळ्ळा त्या वेळार अशी परिस्थिती आसली की मिडल क्लास लोकांक दुबळ्या लोकांक बिलकुल बँकाचे मेळटासचे अवकाश जातलो असो कोणा कडेन एफ डी आसा तांणी जामीन दिल्यार मात्र लोन मेळटालें रीण मेळटालें पूण जनार्दन पुजारी म्हणलो दुबळो लोक रीण बुडयना दिया तांकां कोणाक पटी नाकात म्हणून ती ताची एक शेती आनी अशें म्हाकाय म्हज्या नांवार रीण मेळ्ळें पयलें मेळिल्लें घेतलें हांवें खाली 1,500 रुपया रीण आनी भोव एक जतनेन हांवें बांदलें आनी ताचे उपरांत एक नेहरू दिनारे व्हडले कार्यक्रम जाल्ले आसा थोडोसो 1000 लोक कोण सारके पयशे पाटी बांदल्यात बँकाक तांकां आनी तांणी एक इनाम दिल्लें तिजे स्टिलाची बशी ती अजून आसा म्हज्या घरा एक सर्टिफिकेट दिल्ली अभिनंदन म्हणून ती सर्टिफिकेट सांबाळून दवरल्या तशें जिणेचें फावंडेशन पयशे कशे मॅनेज करचे पयशांची जागृत कशी करची कशें प्रॉम्प्ट प्रामाणीक रितीन फावीत करचे ते पुरो त्या ल्हान अवधींत हांव शिकलो तशें एक दुडवाची शिस्ती एक वेगळी म्हाका मेळ्ळी आसतली म्हण चिंता खंडीत तुवें एक ते एक रीण काण गेल्ले ते पाटी भरले आनी तुका शबासकी पत्र मेळ्ळें हें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आजकाल रीण काडटना म्हळ्यार थोडे फावटी बांदूंकी कश्ट जातात आनी थोडे फावटी कारणान दिवन बांदी नासतना रावतात आनी त्या वेळार साबार आनी ह्या वेळार तें लॉन काडलां आनी तें लॉन थोड्यांनी दुरुपयोग केला आज ह्या विशयान तूं कितें म्हणटाय हय भोवशा म्हज्या हाताक पयशे मेळचे पयले आनी एक म्हाका लागीं पळयलें
तांकांय ते 1,500 रुपया सँक्शन जाल्ले कित्याक म्हळ्यार ते पार्टीचे मेंबर आसले आनी एका आज ब्रेस्तारा तांकां पयशे मेळ्ळे आनी पूर्वच्या आनी सगळो हप्तो तो न्ही घरांत वचून पयशे करशिल्ले सेक्टर करपान आनी एका ब्रेस्तारा तांकां तांदूळ हाडूंक दूद हाडूंक पयशे नाटले ही परिस्थिती ते लगीन पळयल्ली हांवें चिंतलें ना म्हजे जिणें तशें जावं नये खंयचे उद्देश कितें लावंक घेता त्या खातीर म्हाका हांव वापरता पयशे तशी एक शिस्त बरी मेळ्ळी आसा कित्याक म्हळ्यार बुडयल्ले कितें जालें आनी बुडय नेटार कितें जाता दोनी लगीन पळयल्या बरी शिस्त येयली म्हणजे शिस्त येयली हां कित्याक म्हळ्यार पयशे हातांत आसतना आमकां इल्लेशे मजा मारया म्हणून बघता पूण ती परिस्थिती पयशे नासल्या वेळार करता न्हय त्या वेळार कळटना वेळ उतराता रोशन कोणाचे पयशे मजा मारची हांवें जोडीचे हांवें करचेचे ते 100% समा पूण काय म्हळ्यार ते पयशे कोणाचे म्हणल्यार मुख्य न्ही आमच्या हातांत आसात न्हय ते उडास दोन रेटा तशें जाता तशें ओके बरें बरें तुजें चिंता आपोव खंडीत जावन असलें चिंता आपोव आमच्या हर एकल्या कडेन आसा जें कित्याक म्हळ्यार आमची जीवन शैली आमी आमच्या दुडवातिकीत मेजच्या आमचे जीवन शैली आमच्या बऱ्या मनान मेजीचे त्या वेळार आमचें जिवीत बरें फुलता तुज्या वावरा शेतांत तुका फूड करूंक मेळिल्ली सवालां खंयची एक चॅलेंजींग लायफ तें एक उत्पादन केताळी शेतकारांतून येवचें प्रोडक्शन शेतकारांतून येवचें आनी ते तांचे मेहनतीचे फळ तो माथ्या वजेर उगोवन हाडटात आदले दिसा संजेर काडून दवरले फांत्यार पयलें कितें म्हळ्यार बसतानी जागो आसना देखून पयले बसता फांत्यार येवचें तांणी आनी थंय हाडून दिल्या उपरांत तांकां तें रायट ना कितले पयशे दिवचे म्हणून तो मध्यवर्ती तो डिसायड करता केदार ताका पयशे दिवचे म्हणून तो डिसायड करता वो आनी रित्या त्यांनी पाटयेचे एक तांचे कश्ट कितें माथ्या वजेन ओवन हाडले पाटी येताना तितलें जड आसा ईट तांणी ओवन व्हरचें पडटा व्हडलें चॅलेंजींग आनी हे ल्हान पुराय सेम तुका पयशे नात जोकांत वंचन करचें ते पुरा दोळ्या मुखार पळयतालो पूण थाळो उबारूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते थोडेशें जावन आनी हांव एकलो कितें करयत ही एक व्हडलें पूण ओगेच पासून मौन आयकना कितें म्हळ्यार पर्याय दिवचे हय ताचे खातीर जायते जाणा कडेन बरें वांटून गेले पूण उक्तेल वांटून कोणाचें धरना कित्याक म्हळ्यार तांचे आयदां आसात म्हजे रित्या आतां समा समा त्या वेळार पेण्ण आतां धरून पेण्ण पर्यंत हांव आतां धरून काळ तो लिखणी पर्यंत आतां धरून काळ त्या देखून कितें ताचे उपरांत म्हाका मेळ्ळें आसा व्हडले अवकाश एक रोशिनी डॉक्टर रिटन दवरना तिच्या एक फाटी सपोर्ट आसल्यान एक रयत चळवळ आमकां करूंक साध्य जालें आनी त्या वेळार व्हडले एक आमकां सपोर्टीव आशिल्ली तिची सेक्रेटरी आशिल्ली वेरोनिका पिंटो म्हणून आमी जायते काम आमी केल्लें आसा ओके आतां आतां आमचो कृशीक आतां पुरा कृशी उणी जाल्या ह्या वेळार आनी लोक कितें म्हळ्यार तांची भुरगीं शिकतात आनी परगांवांक खंय दुसऱ्या गांवाक वतात आनी थंय वावराक लागतात आनी कांय कारण आसूं पुरो हाका मस्तू कारण आसूं पुरो पूण अशेंत जायत जाल्यार आमची कृशी या आमची भुमी कशी उरात रोशन कितले पयशे जाल्यार रे तुका खाण कितें घाताय तूं खाणच रे खंयचें आमकां खाण गरजेचें वय पयशाची एक गरज खाणाची आनी एक गरज वय ती एक शिस्त सरकारान सांबाळीचें कितें शेतकारांक कितें दिवचें ते शेतकारांक दिवचें आतां भुंयत उत्पादन ना देश कसो वाडचो ते चिंता मुळावर चिंता म्हणा कशें जाता आतां वयर बंद हाडूं जायना सगळे जावन वयर हाडीचे ते काम सरकारान करीचें ते करनात हय त्या देखून आमी चिंतले शेतकारांक अवेरनेस प्रोग्राम दिवचे म्हाका वस्तू एक विशेष गजाल कितें म्हळ्यार एका म्हयन्याक 1 लाख रुपये जोडचे शेतकाराक हांव मेळ्ळा इंटरव्यू काडला ताचे उलयलां तितली जोडू जाता पूण ते सांगता ते सांगनात ते सांगनात एक इन्कम टॅक्साची बाय पूण तसले अवकाश आसता म्हणून शेतकारांक आमचे मिडियांनी सांगचें हर एकट्यान जवळ बरोवन एक दीस कांदो तातवर येतलो कितें करचें तुमकां उडस जागी ना गे तुमी वस लागी ना गे म्हज्या एका काणयेंत बरयल्लें आसा संवसारान कांदो तातवर आयलो आनी सरकार केंद्र सरकार एक प्रेस मीट आपयता आनी सांगता हर एकट्या प्रजेक ह्या
म्हयन्यांतून आमी 365 गुळयो दिता आनी रिपोर्टर सांग सवाल खंय तांदूळ रॉ मटेरियल खंय हाडटाय तूं म्हणून आनी तांचे मते उलयतात ते की ते मेल्ल्या मनशाचे सर्वे ताणें करताय गे म्हणून सवाल आनीक लोक म्हणटा सरकाराक दुसरी विंसवण ना ही परिस्थिती आमी सोडिचे की ह्या शेतकाराचे कितें भूंय आसा हांगा वोत आसा उदक आसा ओवरेडी मेळटात तांकां जाय आसता सपोर्ट तांकां करा तुमी विकरे जागे हाडा तुमी बरे जाया असलो एक अवकाश सरकारान रसीचे सोडलो कांय काल म्हणटा दपून दवरलं जायना देश उरना बरो जायना समा तर काणा तत्वार येवंक कारण आमींत तशें म्हणटा आसतना आमी ह्या कृशी करीचे कृशी कोण करता तांणी म्हणी करीचे आनी हे खाण वरवीं तयार करीचे आनी हे वरवीं तयार करतात आनी फुडें तो तयार करता आसतना आमच्या कृशिकांक क्रिस्तांव भोव मस्तू तरांनी कृशी करतात पूण असो फायदो हेर जातीचे जोडतात न्हय हाका कांय सांगशी की तूं सारकी आतां आमी दूद विकता दूद विकल्याक इतलेच पयशे मेळटात चिंता 20% मात्र तें जावन तो लोणी करून विकता वय ताका आनी चड मेळटा त्या लोणयेंतून तूप करून विकता ताका आनी चड मेळटात हे कितें म्हणटा ते वॅल्यू एडिक्शन म्हणटा आमी ते तर पुरो अवकाश हळ्ळे हळ्ळ्यांनी मेळाचे कितें नाल्ल ओरून विकचे नाल्ल हांगास आमच्या गांवांत जाता तेल काडणं तेलाक ब्रँड करून विकचे ताची पेड आनीक ब्रँड करून विकचे तसले अवकाश हळ्ळे हळ्ळ्यांनी जायचे गांवांनी जायचे ते मात देश उरता उरती जाता हळ्ळे काम मेळटा हळ्ळेंत काम जाता हळ्ळे तो वडावड जाता असले अवकाश त्या लेकार तुवें तयार केल्ली वरवीं तुवें तुज्या गांवांतूच दुसऱ्या तरान ती प्रॉडक्ट ताचे करून तुवें विकीचे प्रॉडक्ट करच्या पयलीं आमी वरवीं विकली म्हणटाना आमकां मोल इल्लें उणें मेळटा तर वरवीं प्रॉडक्ट करून विकल्यार आमकां फायदो आसा म्हणचें तुवें सुमार 25-30% चड मेळटा आनी तांणी शेतकारांनी करचें म्हणना ह्या गांवांत 10 जाण शेतकार आसात तांचे एकल्यान घेवचे सांगाता मॅडम वय वय तशें इवन भूंय जाल्यार आतां भूंय जाल्यार आतां तुमची भूंय आसा तांची भूंय आसा मदलो दोरो मात हाड सोमा तसो तसो दितो भूंयचे हक्क ते पूण ते तातूं सगळ्या जाग्यार कृशी करूं जाता कृशी करूं जाता एकडे पंप आसा एककडे उदक आसा आनी कितें आसा सांगता करूं जाता जे फळ वांटे करून घालूचे तितलेच पिकाळ वांटे घालून बरें भोव वापुरबायची उतरां कित्याक म्हळ्यार कृशी करीत कित्याक आमकां काणाचो तत्वार येवण जो म्हणलें भोव वापुरबायचे चिंता आपोव आनी तुवें सांगलें खंडीत जावन तुका अभिनंदन ह्या वेळार आतां वार्तापत्रां नेमाळी ही सबार मस्त तरांची न्यूज पेपरां येतात आनी ती वाचले वरवीं मस्त काय म्हणटात मोतीक नव्यो नव्यो आलोचना येतात चिंता येतात आनी कितें तरी त्या विशयांत अणभव जोडूंक मेळटा अशें तूं वाचल्यान तुका कितलो अणभव जाला आनी खंयच्या दिशेन तूं हाची मेटां काडल्याय हय हांव वावरच्या सुवातेर पेपराची आंगड आसली आनी म्हाका कितली जाय म्हळ्यार हप्त्याक 5 या 6 मॅगझिनां तांचे घेतालो दिसाळीं पत्रां घेतालो आनी म्हाका दुसरी पत्रां पुंक्याक वचूंक मेळटाली रावचे 10 मिनटां वाचचे फाटीं दिवचे ताका चार्ज ना जायत्यो माहिती ह्या पत्रांनी आटापून आसतात इवन म्हाका पोल्युशन दिलें चिंताप आसा शहर आनी कितें पयशे गुंतात त्या पयशांक हळ्ळेक लिंक करीचे म्हणून हय आतां हळ्ळेच्या लोकांक पयशे जाय सकत जाय मनी इज पॉवर ते सकत जाय पूण सिटींत पयशे दोशी आसात खाण ना आतां तांणी उत्पादन केल्लें खाण शहरांत हाडलें ताका विक्रेचो जागो दिलो लोकांक खाण मेळ्ळें पयशे घेतले तांणी गांव वृद्धी जाले आतां लोक हॅप्पी उरलो भलायकेंत उरलो हे थॉट्स म्हाका पेपर वचून मेळ्ळे आनी आजून वचनार अशें म्हाका कोणें बरयल्लें म्हणून ते उतर ते म्हाका उठलें फावंडेशन तशें देखून कितें वाचचें आसा पळय बरी हॉबी आनी सुट्टांनी ती अभिवृद्धी करीचे म्हणून ओके
तर तुवें त्या पेपरांनी मुस्तू जानवाय जोडल्याय आनी ते तुजे तावणी अभिवृद्धी जाल्या तुका. हय, हय, खंडीत. आतां तूं एक बरयणार सबार लेखनां बरयल्याय बूक बरयल्याय आनी ह्या बरपां बरोवंक तुका कशें थांक जालें आनी हाका प्रेरण कोण? तें आमचे पत्रांचं पत्रांत आतां आज आमी कितें आमचे समाज पळयता आमी त्या वेळार अशी नातिल्ले एकच गल्फ तेगन जालें आनी एक सड्ड शिकप ना आमच्या चरित्रेची म्हायती नासली. हय तशें हांव म्हणजे म्हजे कडेन ती म्हायती आसा आनी ती लोकांक दिवची हांवें आनी चरित्र कितें नेना पळय तो मनीस तो एक अस्कत म्हूण तांव चिंतचें आमची चरित्र आमचे मलकडी चरित्र आमी जाणा जायचें आनी हाका दुसरी खंयची वाट आसा एकच बूक पुस्तकां आनी एकाच बुकां तुका हर एक म्हायती मेळना कितें आसा ती एकान दिल्लीशी आसा सवांट कणकान येवन आमी ते करचुंचे. तुका बरपां बरोवंक कोणी तुका प्रेरण दिला गे पर्टिक्युलर कोणी एक व्यक्ती आसा गे? हय अशेंच सांगून सांगूंक जायना. एक म्हणजे तें बरयलेलें बघना हांव भायर गेल्लें पडटात ताका आसता एकच वाट आमचे पेपर आनी नेमाळे तितलें आसा. हांव म्हजी गंजोळेची काणी गंजोळेची कुटुंबाची काणी येवन रकलो ऑफिसाक गेलो जोकी पिंटोच्या हातान दिली जोकी पिंटो ताच्या हातान दिली आनी तांणी पब्लीश केली ती. त्या पयलेच्यो काणयो दोगां मनशां मरल्यो एक दादलो आनी एक स्त्री त्या गोठाम त्या बांदवळ्यो आसल्यो प्रकृतीचे काणी कोंकणीन त्या वेळार नातल्यो आनी तांणी पब्लीश केली आनी लोकांक खरें की हातूर आयली तशें ती खुशी. म्हाका म्हजो सोडलो दिसाक हजारांनी लोक थंय येतालो थोडेशे लोक म्हाका कमेंट्स करताले तुका थंय वचलो तुका थंय पळयलां तशें कितें बरयलें बरें जालें ही दादूसकाय म्हाका थंय मेळटाली. तशें तो पाठिंबो मेळ्ळ्यान बरोवंक उर्बा येता सलीस जाता ह्या बरोवची काम तें दुखीचें म्हूण बघना खुशेन करूं जाता. पूण तुजी सुरूचें बरप ह्या सुरू तुवें बरोवंक सुरू केल्लें केदाळा कित्या खातीर तुका तें बरयचें म्हणलें बगलें? हय म्हाका एक ऑपरेशन जाल्लें. हांव 1985 वर्सां हो मंजूर आयिल्लो त्या वेळारय कोंकणी वाचता हांव आनी त्या वेळार एक थोडे तेंपाचें ऑपरेशन जाल्लें आनी एक बरयलें त्या वृत्ती विशयान नर्सांच्या ह्या हॉस्पिटल विशयी उडास येना म्हाका पूण त्या बरपाक रिएक्शन जावन हांवें बरयलें म्हजो अनुभव आनी मोत येताना नर्स बोंडाच्या उदकाक ग्लुकोज घाल कुलरांत बरयता तुका दोळ्याक ते दोळ्याक पळयतना आनी त्या बोंड्याच्या उदकांत खारको असो कुडको तातूंत पडला म्हणजे तोंडा पडला आनी गवरचे पूण ती बायल नर्स ती तोंडा भितर हात घालून तिणें खारको काडलो. म्हाका अजाप दिसलें म्हाका एक म्हणजे संप्रदायाची ती एक नर्स हांवूय बरी काम करूंक शकता सेवा दिता अशें जाल्यार आमी कित्याक आलेख रितीचें पळोवचें आमी कित्याक तांकां गौरव दिवन आमी हय तें बरयलें तक्षण हो म्हणजे नांव आसलें पुस्तकाचें रिएक्शन ताजो फादर सिप्रियन कोयल आसलो आनी थोडेशे जाणांचें रिएक्शन हांव चिंततां एक पेपरार वाचून तितले जाणांक असो पोवता म्हणून अभिप्राय मस्त खुशेची गजाल म्हाका. हय तुवें तें जिणेचो अणभव तूं बरयलोय तशें म्हणटाना तुवें काल म्हणटार लोकां मुखार तुवें आर्सो धरलोय त्या वेळार त्या वेळांतल्यान तुवें सुरवात केल्लें आजुनूय तूं बरोवन आसाय. हय आनी तुवें सबार लेखनां बरयल्याय बूक परगट केल्याय ताचे विशयान इल्लें सांग खंयचे पुरा बूक कित्या खातीर ते बरयल्ले त्या बुकांत कितें आसा इल्लें मोटव्यान आमच्या विक्षकांक सांगू येत गे. खंडीत एक प्रकृती आनी मनशां म्हणलें झूज जो म्हजो उर्बेचो विशय कितें प्रकृती नाश जाता हे नासांक सोडची गे ह्या नास आसले बरी म्हण उरोवची ती एक जबाबदारी बरोवपाक आसा न्हू. हय त्या खातीर म्हजें पेन वापरलें हांवें. ताचे उपरांत म्हजो फस्ट कॉलम आसलो आमी रानाक वचुया ह्या 15 हप्ते हांवें तें बरयलें पूण ते 15 हप्ते बरोवचे कितें मॅटेरियल खातीर काही 2 वर्सां बरोवची ती माहीत हांवें जोडची पडली. हय ती एक 15 हप्त्याचो वेळ एक जिने विसरो जायना तसलो आनी अशें जाल्यार तुका रिएक्शन मेळ्ळें त्या हाका सोदून येतालें कोण तो डेविड डिसोजा हो मंजूर म्हणून मस्त खुशी जाताली. हय ते बरोवचे कश्ट एक तर जाल्यार
ताचे तो फीडबॅक मेळचे लोकांचा मस्त. ते म्हाका ते एक वेगळी मेळटाले कित्याक म्हळ्यार लोकां मदीं आसल्यान वेगळी मेळटाले म्हाका ते राणा गोसो या खंयच्या पत्रार तुमी अंकण घाल्ले राखण्याचेर त्या वेळार लोकांची प्रतिक्रिया मस्त बरी ओके. हय सुजून येताले डेव्हिड डिसोजा कोण म्हणून पळोवंक म्हळ्यार बरी कित्याक म्हळ्यार जिवस्थानांत मनशाक खाणी जावचे ताचे विशयी उलोवचे इल्लेशें जाणां मात मेळटा हो चिंतलो हो त्या वर्ग असो म्हणून इतलेंच. आता कृषी संबंधी सकालिक समयोचित लेखन बरोवण कृषिकांक तुवें जागोवचे निरंतर प्रयत्न केल्ले आसा. ह्या विशीं तुका तृप्ती कितली मेळ्ळ्या आनी लोकांक ह्या विशीं कितलो प्रयोग जोडला. एक दुडू मनशाक हांवें सांगलां तुमकां 1,00,000 रुपया जोडचो लगून मनीस आसलो म्हणून पळय ते एकल्यान आतां तितलें करतना हप्त्याची 7 दीस व्हरतना आनीक ते प्रेरण मेळटा पूण ते मेंटल ब्लॉक्स आसतात कितें करचें आनी कितें हाका आल्या पळय निवारणाक आमची भरपूर हेल्प जातात कित्याक म्हळ्यार कोंकणी पत्रां मस्त घरांनी पावतात तशें. आनीक खुशी कितें म्हळ्यार कितें वर्साचे थोडेच म्हयने रांदूं आशिल्ली ती वर्साचे 12 म्हयने योग सुरू जाली. वेल एज्युकेटेड विंगड वृत्तीत आसले मनीस ती लागून ती वृत्ती सोडून कृषी करूंक धरलाय. आमच्या दोळ्या म्हाका दिसतालें एक बरो बदलो हो न्हय ह्यो. हय त्या वेळार माथ्या वजेर हाडची आतां संत वेकलकांनी येवंक सुरू केली येवच्या वेकल्यान हाडूंक सुरू केल्या कितें ताका कश्ट उणें जालें असले पुरतो बदलावण जाल्या तर समाजाची बदलावण जाल्या खंडीत खंडीत हे भोव अपुरबायेचें चिंता कित्याक म्हळ्यार लोकांक जागोवचे प्रयत्न आमी निरंतर करूंक जाय आनी ते तुवें केलाय त्या खातीर तुका ह्या वेळार अभिनंदन पाठयता. आतां तुका मेळिल्ल्या सन्मान ह्या मान विशयांत कांय तुका सन्मान मेळ्ळा गी. हो ताचे विशयी म्हाका हुस्को ना कित्याक म्हळ्यार म्हणजे काय 1000 फावटी म्हणल्यार बरी पत्र्यान फोटो छापून आयल्यात कांयच फायदो ना रोशन कांयच फायदो ना कित्याक म्हळ्यार बसता येताना त्यो टिकेट दिवन ती हेजे पडटा फोटो येयले तुका काय बदलावण पडना तूं उबे रावलो उबेच रावचें फोटो पळयले म्हळ्यार कोणी जागो दिनात. हय तो मान सन्मान एक करता सत एक थोडे दीस उडा उरता ताच्या फाटल्यान गेल्लोच ना. म्हाका म्हजी जबाबदारी अशी समाजीत कितें जागृती हाडची तें काम मेळ्ळें केलां हांवें. हय पूण म्हजो वावर वळखून घर घर कोंकणी म्हणल्यार एकाडेमीचे कार्यक्रम आसले तांणी आमच्या वाड्यान येवन तांणी सन्मान केल्लो आसा. 2-3 वर्सां पयले स्प्रेड केल्लो स्प्रेड पिंटोन होमाजिरांत केल्लें आसा. मागीर फादर एडवीन पिंटो ते मुखेल तोच हाताकाल एक सन्मान आयिल्लो जाल्लो आसा पूण तो सन्मानाच्या फाटल्यान गेल्लो आसना प्रशस्ती खातीर गेल्लो आसना. म्हजें काम तें न्ही म्हाका समाजीक जागोवचें आनी कितें उदरगत जाता तें पळोवन संतोश भोगचो तेच म्हजें हॅपिनेस. कितें समाजीक दिजें तें तुवें दिलाय आनी तोच उद्देश तुजो. मान सन्मानाक गरज ना कित्याक म्हळ्यार आमी जें कितें करूंक आशेता तें तातूंत तृप्ती मेळ्ळ्यार आमकां मस्त जालें. भोव बरीं उतरां तुजी खंडीत जावन तुज्या मुखल्या दिसांनी बरें जावं दी हीच आमची आशा. मध्यवर्तीचे व्यापारिस्तांचें शोशण जाल्ल्या वेळार ते त्या विशयान तुमी मस्त वावर केला तें आमी जाणा. अच्छा ह्या वावरा खातीर तुमी पडद्या फाटल्यान रावन कित्याक तुमी वावर केलो. रोशन म्हाका जिओ सकत रोशन सुमार 140 सांगडीकार आनी तांची आयदां आनी तांची मनी फॉर ते पुरो एक कुशीन आनी हांव एकसुरो आनी म्हाका सांगत दितले पुरो म्हजे सांगत नात विंगड जाग्यार आसचें पुरो हांवें फेस करचें पडटा रोशन. पूण आमी वगत रावूं आमी आमकां तांकां रिटर्न आमी केल्लें आसा. एक फावटी सुमार 400-450 जाणांक येवन आमी DC ऑफिसाक प्रतिभटन मेरवणूक केल्ली आसा. हय ते DCक दूर दिले हे अशें करा म्हणून. ताचे उपरांत एफटी कॉर्पोरेशन ऑफिसाक गेल्ले आसा. हय लमाचे सगळी पत्रांनी ही खबर आयल्या. हय पूण हांव लिप्त आसतलो कित्याक म्हळ्यार म्हजो जीव सांबाळची जबाबदारी म्हजेर आसली. म्हजो जीव दुसऱ्यान सांबाळूंक जायना हांवें सांबाळचें. हय तें केल्लें आसा. ताचे खातीर धदुस्के मेळ्ळी आसा. हय गांवां बदलावण जाता रैतरांक थोडी सुटका मेळिल्ली आसा तें बरो जालो.
पूण त्याच प्रमाणे म्हणजे कुटुंबाचेर एक अनुभव येयल्ले आसा. हय ताचे वरवीं या बरयल्ले वरवीं म्हणजे संगीत हय 2 तलवारी म्हज्या घरा अटॅक करून घायल्ले आसात. हय तर बारीक कश्टाची परिस्थिती जाल्लो तो कश्टाची कश्ट म्हणजे कितें म्हणजे एक नासत करूंक प्रयत्न करता जाल्यार हय कश्ट म्हण सांगूंक जायना. पूण देवान संपूर्ण तरां राखले. कित्याक आमची शेजारची एक बायल मनीस हय ती आसली तिचे दुनियात जखमी जाल्या. हय ते एक व्हडली ट्रॅजिडी आमच्या जिणेंत. हय ते खंयचे वरवीं ते आयिल्ले म्हणून अजून आमकां कळयत ना. ते हांव सोदूंक वचूंकूच ना पूण अशें घडलां. हय देखून जिणेंत कितें दोदूस काय मेळ्ळा असले अवकाशी मी भोगचे पडले. तर तुका त्या देवान तुका सगळ्या अणुवरान ते निवरायला. हय अशी एक संगणी आसा एंडमोरी विरेंद्रनाथ तूं हे कडेन म्हणटा. हय आमी काजाराक वेताना गुलाबाचें उदक उडयतात. वय सट्टांचो भिजयता पळमळटा पूण हे सुकून 1-2 तेंपे ताका पडटात. तशें दुसऱ्यांक कितें आमी करता तें आमच्या गरजे वेळार आमकां पाटी मेळटा म्हणून तशें. हय ते 2 तेंबे जाल्यार खंडीत बारी ताका अर्थ आसा पॉवरफुल तेंबे. खंडीत जावन तुवें ते सांगतना म्हाका इल्लें जिम्म जालें. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत पयल्यान पयलें आमी सगळें करचें आमच्या कुटुंबा खातीर. तशें म्हणटाना अली वरां येताना त्या देवानंत आमकां राखचें म्हणलें पळय तें व्हड एक आमकां देणें. खंडीत जावन तुज्या जिणेंत जालां ते देवाक आमी अर्घ दिता ह्या वेळार. आनी शोशण जाल्लें ते खंयच्या रितीर कारणां खली ताका शोशण जातालें खंयची रीत आसा ती. एक आमचे रयत आसात ते इनोसंट मुग्ध 2+2 4 म्हणून पातयेवचे गांवचे मनीस. हांगा आसचे मनीस ते दुळुगुरुमात येवचे. दुळुगुरुमाचो तांचो उद्देश वाडोवचो दुलू करचो दोनूच दुसऱ्याचे ताका पडून गेले ना. हय पूण हांव गांवांतून आयिल्लो मनीस तांचे लक्षार आसलो मनीस तांचे कशें पुरो कळीत आसलें. तुका एक जनरेशन येता आनी एक जनरेशनाक ते उरते पाशर जाल्यार मात्र लोकांक खाण मेळटा. तर जर तर आतां असल्या मनशाक तो हॅप्पी आसा खुशेन आसा तर माताच्या भुरग्याक ते रावचे करता रावूंक सोडटा. तसो एक अवकाश आमी रचून दिल्यार मात्र आमची भूंय उरता. शेतकाराच्या हातांत भूंय उरता लोकांक खाण मेळटा आनी एक बॅलन्सड इको बॅलन्स म्हणटात ते बरें उरता. तेन्ना पुराक वावर जायचे म्हणून म्हजें सपन आसलें. आनी ताका एकच आसचें की तांकां जागृती करचें शेतकारांक तुमी असले परत बली जायनाकात. तुमी तुमची कितें वस्तू आसा तुमी विका. तुमी ह्या खातीर एक विकराचें जागो जाय ताचे झगडा. हय ह्या खातीर असले पुरो आमी काम केल्लें आसा. पूण हांवें गेलें म्हूण सांगना म्हणजे मनीस तिणें डॉक्टर रिटन धरुणा. हय आनी तांणी पुरो ऋषींनी पुरो सांगा दिलो आसा. तुमी क्रांतिकारी जावन वावर केल्लो न्ही फाटल्यान रावन बऱ्या मनान एक लोकांच्या पाठिंबो दिवन तांकां जैत मेळच्या खातीर तुमचो मस्त वावर चल्ला. तुमच्या उतरांनी कळटा. खंडीत जावन हें आमकां आमच्या विक्षकांक जर आज कळ्ळें जाल्यार असलो एक महान मनीस आमच्या वामनजिवरांत आसा म्हणलें हांव पळय आमकां हें वगळिकेचें. आनी खंडीत जावन ह्या सामाजीक वगळिकेचें कित्याक म्हळ्यार असली सेवा करचे मनीस मस्त जण आसूंक पुरो ह्या समाजेंत. आनी थोडे लिपटे आसून वावर करतात. तांणी असली वावर केल्ल्यान ही समाज उदरगती जाता. एकल्या कश्टांतल्यांक स्पंदन केल्यार तांकां धैर्य मेळटा म्हणलें तुमच्या उतरांनी आमच्या भिक्षकांक कळ्ळें. त्या खातीर तुज्या भोव मोलादीक उतरांक आमी तुमकां चेंपे वखलता. आतां तुवें सबार जिवितांत साधन केलां एका फाटल्यान एक वावर केलाय समाजा खातीर कितें जाय गुप्ती या लिपतें तुवें सेवा केल्याय आनी मस्त बरयलाय. आतां ह्या सगळ्या तूं आयिल्ल्या सगळ्या वाटेन तुज्या जिवितांतल्या मेटांत कांय एक दुखाची या बेजाराची गजाल खंय आसा जाल्यार आमच्या विक्षकांक सांगीत गी. खंडीत रोशन आमचे शेतकार रस्ते देगेर पुरा रांदवे घालून विकताले आनी त्या वेळार पुलीस ह्या कॉर्पोरेशनाची पुरा बंद उरताले. आनी आमी अशी ताका थेरपी दिली की तुमी ताका बिलकुल व्हरून सोडून जो म्हणून. आनी त्या वेळार तांचे मदीं झगडें
आनी त्या बायल मनशेक ते चिडूंची रीत त्या वेळार हिंदू पेपरार प्रिंट जाली तशें ताचे उपरांत मंत्री बेस्ताच्या आदल्या दिसा तांचे सगळे रांदोळीचे वयर उदक आनी चिमणे जाल्यार बसून शिंपडायले असले पुरो परिस्थिती आमी दोळ्यांनी आमच्या दोळ्यांनी पळयली 2 वर्सां फटाफट लॉरीयर हाडणं असली सट्टाची रांदोळी लॉरीयर भरून व्हरून तांणी देसवट केली तरी आमचे रयत ते पुरो अनवर सोसून दुसऱ्या दिसाय पुरते त्या जाग्यार येवन केले सदान हे दूख भोगता आनी शेतकारा वयर म्हाका अभिमान भोगता कित्याक म्हळ्यार आमची वृत्ती असली लोकांक खाण दिवचे हे आमची जोड आमी जोडीचे म्हणून ते पुरो उडास आसा त्याच वेळार तुका गंमत कितें म्हळ्यार असले वेळार हांव थंय आसलो आनी जस्ट हांव फोनार इन्फॉर्म करतालो दुसऱ्याक सांगतालो अशें जाते सांगा कांय मनीस कोमो करतात गे म्हणून फोन उलयता बुजताळो आयकल्यात पुलीस म्हणालो येवन भितर जिपा भितर बस म्हणून म्हाका कितेंय करचें बरी ना गेलो आनी बसलो आनी ते कितें झगडताना गायल्या मनशाक व्हरला हॉस्पिटल गेल्या आनी थंय तो एस.आय. कडेन सांगलें हांवें आमचे शेतकार तुमकां खाण हाडून येयल्यात आनी तुमी तांकां नाच करून पळयतात तांची देसवड करतात हे तुमी नीत गी तुवें म्हणून म्हजे कडेन नाय पयसो ना आतां हांव भीक मागून तिका ट्रिटमेंट दिवची हांवें असले की तुमी सपोर्ट करतात गी एस.आय. म्हणलो ना तुज्या रॅक्कोल्या खातीर हांव थंय येयल्लो आतां ते पुलीस डिपार्टमेंटांतल्या तरबेती जोडले मनीस ते एका शेतकाराचे पूत असतात थोडे पुटी तांणी तांची ड्युटी करूंक वचता पूण कसकेन तो म्हणलो तुमकां राखून तुमकां कितें डॅमेज जालें रातचे खातीर आमी आयिल्ले असले सगळे जिनेत घडल्यात रशियन वस्तू घडल्यात पूण तर तुवें ह्या समाजांत वावर करतना ह्या कृषिकांचे मस्त तुका बिरमोद दिसल्या आनी कित्याक म्हळ्यार तांचे तावन आमचो देश चलून आसा बांदला तुमची ती बोगणां तुमच्या जिविताक म्हणच्याक हे पूरक जावन एका कृषीक कितलो व्हडला कश्ट आला म्हणलें तुमच्या दोळ्या मुखार समाज चित्रण तुमी सांगलें आतां आमकां भोगतना आमकांय दूख भोगता असली कोणाकी परिस्थिती येवं नजो आनी मुखल्या दिसांनी कृषिकांनी तांकां जें कितें तांणी केलां तें तांकां मेळा जें म्हणली आमची आशा तुज्या वावराक आमी तुका अभिनंदन पाठयता ह्या वेळार आतां सबार संतोशाच्यो गजाल्यो आमकां आसतात कित्याक म्हळ्यार दूख आमकां चड वेळ भोगचें गय संतोश आमकां इमिडिएटली मुक्त जाता म्हणटा तुका आतां संतोशाची कांय गडीत तुज्या जिवनांत तें सांग पळया ना रोशन म्हजी जिणेत आशिल्ली न्ही म्हणजे संतोष तसोच काय सोदून गेल्लो ना हय कितें म्हूण सांगीत हांवें म्हणजे हर एक दीस म्हजी एक थियरी आसा फकत देवान आयचो दीस मात म्हाका दिवचो आनी तो बरो करून हांवें करचो कितें म्हाका करूंक जाता तितलें मात करचें देखून कितें संतोशाचें कितें व्हडलें आसा तें म्हजे उडसांत नात म्हणलें बरी पूण आयल्या वर एक वर्सा ती म्हज्या सुनेन ACCA फस्ट प्रयत्न जिखलें परीक्षा पास जाल्या संवसाराच्या 160 देशांत ACCA डिग्री रेकॉग्नायज आनी त्या आसा मान्यता आसा त्या डिग्रेक आनी सकाळीं उठले क्षणा हांव उठले क्षणा 3:30 वरार रिजल्ट येवचे आनी 6 वरार उठतना आयले आनी म्हणलें डाडा म्हजी ACCA जाली पास जाली इतलो संतोश भोगलो हय म्हणजे जिणेंत अशें ते विसरून जायना म्हूण चिंता हांव हय कित्याक म्हळ्यार ताका 13 पेपरां आनी ताका 9 पेपरां हर एका 3 म्हयने आपली ती त्या भुरग्याक बालशाकान येवन आनी तेजें काम करून शिकलें तें मस्त खुशी ती भोव अपूर्बाय ह्या वेळार अभिनंदन पाठयता हांव तिका आनी वय खंडीत जावन तें संतोशाच्या फाटल्यान संतोश मस्त आमकां आसता पूण आमी खंयच्याय एका चिंतपार आसता तुजें चिंता म्हणजे समाजा खातीर तर तुजें चिंताय तूं 26 वरां त्या वेळार तो संतोश आयल्यार तो संतोश तूं भोगूंक म्हळ्यार तुका थंय वेळ आसना कित्याक म्हळ्यार
हेरांचे कश्ट तू जाणा जाताय आनी सगळे जिवीत तूं एका रितीन मांडून हाडलाय. ह्या विशयांत खंडीत जावन आमकां अभिमान आसा आनी पर्टिक्युलर आमकां वामन जुरकारांक अभिमान आसा. वामन येयल्या सुरवेर एकलो मनीस बसर ते दाळ बसता न्ही म्हणजे अशें नाकाक लागून म्हळ्यार बूक वचलो आनी हांव चिंतिना हो कोण मनीस आनी काय म्हणून पूण त्या मनशाचें नांव दुसऱ्या माध्यमांनी आयकलां. मागीर 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 1 वर्स 2 वर्स उपरांत कळ्ळें की हो मनीस देवा देवन शाप्रजीक वचता म्हणून. हय तो तर त्या वेळार हांव ताका वळखलो. ताका कितली खुशी भक्ती आमी सांगत आसतलें थोडी व्हडी एका सिटीच्या फाटल्या सिटीर ताका कितली खुशी या म्हाका कितली खुशी भक्ती करता शाप्रा कडेन हांव उलयलो म्हणून. हय जाल्यार पुरो हांव सगळेलात पूण तितलें लक्षलें जावन पळयल्लें एक अनुभव म्हाका आसा. दुसऱ्यो खंय घडिता सद्या काही नांद्रोशें त्या प्रमाणार मोव उंचलो एक आमच्या समाजीचो कोंकणी आज कितें आसा ती 5 जाणांनी पंचांगल्ले आसा. हय छाप्रादेग वस्ता आसा मागीर जोस्ता लोरीस आसा खडाप आसा. हय ताचे उपरांत गबू एटी लोबो आनी त्या सौगांक हांव लक्ष लावन पळयलां हांवें. हय ती एक व्हडली ददुस्काय आसा म्हाका. हय ते बळवंत कांबे आमच्या कोंकणी समाजीचे तांणी पंचांगल्ल्यान आदोशी आसा. कोंकणी त्या वेळार ती कोंकणी बळवंत जावन आयल्या. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार पत्र आनी कोंकणी बरोवचें आनी आतांच्या काळार इल्लेशें उणें जावन गेलां. कित्याक म्हळ्यार मोबायलार आमी इल्लेशें आमचें विलीन जाल्या. देखून हे कोंकणी कशें आतांच्या काळार कशें आमी लोकांक पावोयत. हय सगळे दिव्यवाणी आनी कितें करतात ते दरसो वावर सगळे थोडीशीं माध्यमां आसात पूण कितें तुका कितली व्हड जायना न्ही प्रिंट मिडिया तुका ताचे वॅल्यू ताका आसा. तूं पुस्तकां कडेन वाचतो ताची रूच वेगळीच. तुका ई बुकांत वाचत ती एक तुज्या गरजेक तुवें सुदून वचशीत तुवें पूण तुका कितें मुळावी तुका ददुस्काय जायचे तुका प्रिंट मिडिया जावन देखून संवसारान कितली तुका बदलून आयला ते प्रिंट मिडिया आखेर जावना या हिजूम जावना जावचें ना तें. कित्याक म्हळ्यार तुका सांबाळ दवरूंक जाता तुका परतून परतून सुदूंक जाता असले चडशे सवलती आसतात आनी ती ददुस्काय पुस्तकां वचची वेगळीच आसा. अजुनी सबार जण वावर करनासात उरोवचे प्रयत्न करनासात. हे आमकां अभिमान आसा कोंकणी समाजीक आनी आमची कोंकणी भास उरा जाय म्हणलें सबारांची आशा आसा. अशें उरोवन दी म्हणलें आमची आशा कोंकणी उरता उरता खंडीत पीक ह्या बिंडाचो व्यापार तुवें व्हडल्या मट्टार केलाय ते आमी पेपरार वाचला. आनी वो कितले ह्या वहिवाटांत उद्यमांत तूं कितलो यशस्वी जालाय. ते एक देवान दिल्लें फळ म्हणचें हांवें तें गॉड्स गिफ्ट फ्रूट म्हणून. कित्याक म्हळ्यार व्हडले तातूंत गूण आसात. एक आमकां केदाळा थान एक पी जेवन बगता थान घीम येता त्या वेळार ते फळां मेळटात ती वापर जाता जिवीन तुका वापर जातात सुकयचेत म्हणना. एक तातूंत व्हडले बेनिफीट आसा तुजें बॅड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता तेजे व्हडलो गूण. सेम टायम तुका तांबडे सेल्स कोणाचे कुडी उणे आसात ताका ते भरती करता. ते व्हडले एक एसिड ते फळ. हय ते हांव त्या बिल्डाच्या फाटल्यान वताना 1970 वर्सा जॉर्ज फर्नांडीस कैगारिका मंत्री जावन आसलो. ताणें एक उतर सांगलें ताणें कोको कोला बॅन केलें आनी त्या वेळार तो म्हणलो उदक हांगाचें साखर हांगाची आनी वर्साक 300 करोड रुपये ते घेवन येतात आनी तें बॅन केलें. त्या वेळार हांगासर तुका पिवून ना रितें जालें. त्या वेळार म्हज्या मतीक आयलें ही बिंडां गिमान मेळटात हाचें सोलां आनी अशें अशें आखा कितें अवकाश दिना उजो म्हणून. आनी हांवें एडवर्टायज केलें पेपरार खंय बिंडो चलो आसात कोणा कडेन हांव घेता तूं कोण येता. ते तेन्ना मस्त इन्क्वायरी तूं कितें करताय म्हणून. हांव म्हणलें किट्टे आसल्यार जायचें बाबा म्हाका किट्टे आसल्यार जाय कित्याक म्हळ्यार हांगा तितलो खायस आसा. हय पूण येवचें खंय हांव न्हू रानांत वचून ते कलेक्ट करची रीत ते जाणनातली. हय ताचे उपरांत मस्त इंडस्ट्री ओप जाल्यो आनी राष्ट्रमट्टाच्या सेमिनारांत गोवा युनिवर्सिटींत भाग घेवचो एक अवकाश म्हाका मेळ्ळो 2011 वर्सा गोवा युनिवर्सिटींत. थंयसर तांणी एक मान्यता बरी ताणें दिली म्हाका. कित्याक म्हळ्यार इंडियाच्या खंयच्याय शहरांत पीक मिनटां
इकडलो दखलो ना फकत कोजळंत आणि हे काम डेविडान केला म्हणून हय आणि हांव सांगलें तुमचे कडेन सांगले तितल्यो गजाली सांगल्यो इतल्यो मोलाची फळ ते शेतकऱ्यांनी ते वागायचे आणि लोकांनी वापरीचे हय ते काम करूंक व्हडलो अवकाश मेळ्ळो आणि ताची भिंडी सोलाची सुकी भिंडी सोलां इल्लेसो लोक विकतालो आणि हांवें ते कन्यू सुरू केल्या उपरांत ताचे वयच्यान मस्त माध्यम आनी ताचे वयच्यान लेखन आयलें त्या वेळार त्या वेळार मस्त नवो नवो एरकार यूज जाले शेतकारांक ते पयशे पावल्यात शहराक गेले पयले अशें ना लोक व्हडले पयशे येतात गांवाक तिथे दादूसके तितू वाडावळ वय तितू वाडावळ ते काम करूंक एक म्हाका अवकाश मेळ्ळा जिनी व्हडले दादूसके म्हाका तर तुवें त्या भिंडा विशयांत चिंतपाची सकत तुका ती मेळ्ळी आणि तुवें ती फावो त्या प्रमाणे वापरली आणि ह्या वरवीं आमच्या कृशिकांक तुवें फायदो करून दिल्ले बरें जालें म्हळ्यार रियेकल्यान तूं तृप्ती पावल्यान त्या लेखार तुज्या हाचे प्रमाणे आतां तूं विश्वविद्यालयांत गोवा तातूंत तुवें सेमिनार दिलें तुका बरो व्हडलो अवकाश तुका ह्या विशयान तुजो अनुभव कितें हांव एक बोळावे शिकप आसलो मनीस दिसपडतो ग्रास जोडचो मनीस हांव म्हाका असले एक अवकाशाक आशिल्लोच ना पूण एक तर एक स्कॉलर म्हणचे सांगता एक रावन उलोवचें सगळ्याक तें मेळना आनी मुझे दिसलें तें बिलकुल चिंतूंक लागून जायना युनिवर्सिटीच्या बागल्यार वयचें ते त्या बसके त्या स्कॉलर मनशां सांगता रावन उलोवचें तांची तावन शाबासकी जोडची तो कुठलो अवकाश सोटी दजूच काय म्हाका जिणेत हय आतां एक रान आमच्या खानी वेळार एक व्हडलो अवकाश मेळ्ळो आसा आमची काळे अंकऱ्यो ताचे विशयान ते खाणी बरयली हांवें त्या वेळार एकलो मनीस येवन म्हणटा हो मला ते म्हाका कळीत नाटलें आतां आमी तें झड कातरिना ते हांव म्हळें बरें जालें साहेब म्हाका नोबेल इनाम मेळटलो दादूक जालें म्हजें काम तितलेंच आसलें त्या वस्तू कितें आसा कितें भिंड आसा ती काळ्यो अंकऱ्यो कितें आसा ती कितली मोलादीक म्हूण हांवें लोकांक कळोवचें म्हजी लिखणी हांवें वापरली लोकांक तें पावलें तितलें व्हडो व्हडो तशें कितें जाय तुका हय ती खुशी काय पूण तूं केदो व्हडलो मनीस म्हूण न्हू तूं आनी की तूं ओपणाय हांव तितलोच तर अशें हांव 5.5 मिनट तितलो जावं खंय व्हड जाता ना पूण 70 किलो जड्या म्हजी वाडना बिलकुल वाडना खंडीत समा पूण तुज्या त्या 5.5 फिटींत मस्त आटापूण आसा हांव काल म्हळ्यार नांवां तिकीत तूं वचना जावंक पुरो पूण आमकां आशा कित्याक म्हळ्यार आमी मस्तू थोडे आश येतात पूण तुका खंयची आशा ना तुजो एम कसो आसा ध्येय कसो आसा उद्देश तितलोच तुजो त्या उद्देशा खातीर तुजें सगळें जिवीत बांदून हाडलां वाचचे खातीर मात खाण खायचें म्हणून हांवें चिंतचें थोडें सांगचें वाचचे खातीर आनी आयज दीस मात जेवनचें व्हडले आमकां देव 50-60-100 वर्सां देव आवक दिना फकत आयचो दीस आसा आमचे कडेन हय आज वचूंक कितलें जाय तितलें मनीस कितलोगी मनीस रिलॅक्स आसता आनी कितें जाय मनशाक हय समा तुजी जानवयाची सकत आमी पारकिली आनी तूं कितें आमच्या विक्षकांक सांगूंक आशेताय तेय आमचे विक्षक जाणा जाले आनी तुज्या जिवितांत घडितां जिवितांतली ती दावणी तूं दावलाय सराग दावलाय आनी ह्या दावणेंत आतां तुज्या त्या उलोवण्यांत आमकां कळटा की तुका खंडीत जावन जैत लाभलां आनी असली तुका जैत आनीकी मेळोन दी आनी की तुजी बरी भलायकी तुका देव सदांच दिवं दी आतां भलायके विशयान तुजें उलोवचें जाल्यार आतांच्या मास्टर इतलो वावर करताय हेरां खातीर कशी तुजे भलायके विशयान आमी उलोवया आमच्या विक्षकांक सांग देवान दिल्लें व्हडलें इनाम म्हाका भलायकी अजुनूय खंयचे तरी तिच्यो पिडा साखर जावन दी डायबिटीस या BP असले कसलेंय ना हय ते एक वस्तू काय त्या खातीर हांवें खानांत सत्रे सांबाळ्ळें आसा कित्याक म्हळ्यार म्हज्या वावराक जाग्यार कितली गरज आशिल्ली म्हळ्यार हांव सोन तशें कोणाय की तो वावर करूं जायना देखून कितें थंय हांव वचत जाल्यार म्हणजे भलायकी आसाचें भलायकी आसाचें जाल्यार शिस्त आसाचें खानांत शिस्त आसाचें वावरांत शिस्त आसाचें तें काम हांव मस्त वर्स जावन करते आसा देखून देवान एक बरें इनाम दिलां म्हणून सगळं खुशी जाता म्हाका पूण तुजी सकाळीं कितल्या वरार तुजी सुरू जाता तूं सादारण आमकां वामंजुरांत पळोवंक मेळनासलय कितल्या वरार तुजो काले दीस सुरू जाता
रोशन 4 जावन 20 मिनटांनी अलार्म जाता. अलार्म जाताले आनी उठोन हांवें निताळे करची, उदक दवरचें कॉफयेक, उपरांत निताळे करची आनी पतीन येवन कॉफी करता. निताळे जाताले कॉफी जाता पिवची 4:30 वरार 3:05 मिनटांनी हांवें रस्त्यार पावचें. 4 जावन 40 मिनटांक वाहन मेळटालें आनी 5 वरांचे भितर हांवें थंय वचचें पावचें. तर इल्लोसो वेळ जालो तांकां ते अडचणी भरता गिरायक राखून रावतात पळय. त्या खातीर ती शिस्त लाँग टायम म्हज्या वावराची एक विशेश कितें म्हणल्यार 365 दिसी हांवें तयार आसाचें. निमाणे शुक्रार नातालां फेस्त ह्या घरा मौन आसताली. कितें इंडिया बंद जावन दी, कुडयाळ बंद जावन दी, आमी ते आसताले पळय पळय. तसली एक शिस्त जिणेंत बंदल्या लांब अवधेन देखून खुशेन आसा. खंडीत तुजी वकाल ह्या विशयांत तुका सांगात दिवन आसतली. पतीने विना असलें काम करूं जातें ना. कित्याक म्हळ्यार घरच्या दोगां भुरग्यांक सगळी सांबाळली जबाबदारी तिची. दिसाचे सकाळीचे 15-20 मिनटां आसता आसतले. राती फकत 1.5 ते 2 वरां माज जागे आसता हांवें बिलकुल घरा आसनातलो. आयतारा जाल्यार तीच शेतकाय सड्ड म्हळ्यार 3 वरां माज जागे आसता हांवें पूर्ण वेळ न्हिदेंत. हय असले एक अडचणची परिस्थिती सगळें घर ह्या भुरग्यांचें शिकप आनी कितें आसा तिणें सांबाळलां. तसलो एक तांकां तर नातलो जाल्यार बिलकुल आमकां गरज जाता ना. तर घर हलकंत जाल्यार आमच्या वावर जाग्यार आमकां वावर करूं जायना. हांगा सोमो आसलो मात आमी थंय समज. तर तुजी पतीन तुजे पाटी सकणो खंडीत तिका अभिनंदन. ह्या वेळार कुटुंबाची जतन घेत आसतना सगळें कुटुंब एका मोडान आसा जंय त्या वेळार मात्र आमकां सगळें समाधान मेळटा. हें बरें जालें. खंडीत जावन तुवें तुज्या जिवितांत सगळें तुका मेळ्ळां. आमकांय समाधान, तुकाय तृप्ती. आतां तुमच्या जिणेंत साबार तरांनी तुमी समाज सेवा केल्या, वावर केला आनी हेरांक उपकाराचें सगळें केलां. ह्या वेळार लोक थोडे फावटी टिका उसारता. तें सादारण आसलेंच. आतां हे टिका उसारल्यान तुमकां तुमच्या जिवितांत अशें घडलां की केन्ना आमी उबो रायलो आसता थंयसर फातर पडचें सहज रोशन तें आडव जायना. पूण हांव स्लावत रयत स्त्रियो ह्या रान येताल्यो आनी तांचे सांगत आमी वावर केलो. आमची सोसायटी आशिल्ली महिळा तरकारी बेळेकार सोसायटी. तशें तांचे सांगतच काम करचें पडटालें. आनी आसतलें 100 रमणेचे उलोवणे लोक उलयतालो ती. पूण दुखतालें म्हजो उद्देश तो न्ही तरी आयकूं मेळटा न्ही. पूण एक उतर बुजावन दिवता ह्या आजुनूय तें घट्ट धरलां हांवें. तुळू भाशेन गाज आसा अंडे दबाय कट्टुंडला दोंडे दबाय कट्टरा आपुजी म्हणून तें. आनी एक असली टिका जेजूकी आयकूंक मेळ्ळ्या, मोहम्मद पैगंबराकी मेळ्ळ्या, मदर तेरेसाकी मेळ्ळ्या आनी हर एकल्याक कोण उबो रायलो आसा ताका मेळ्ळ्या. ताका लागून ती नासतना निवळ जावना आनी म्हाका जाता. त्या खातीर ती तें उतर एक मेळ्ळ्या उपरांत हांव आयकुचें आनी सोडचें तितलेंच. म्हजो कितें शेवट आसा पळोवचें तितलेंच. टिका कोणाय करप येत पूण तुजो शेवट तो वेत आसतना शेवटाक वेत आसतना आमचें मन दणळ नजो आनी आमी घट्ट आसूंक जाय. तशें जाल्यार मान मनशांकी जावना. वय हय तर म्हाका साथ दिना तितलेंच. म्हळ्यार तो एक भाग ह्या आमी घेवन वचो भितर घेवन वचो तें तांचें रायट. आनी ह्या वेळार आनी एक कितें घडटा म्हळ्यार आज टिका उसरल्यार फाल्यां तुका समजून घेतात. ती एक बदलावण करता. आमचे ते आसची सोसणेकाय पात्र हें आमचो शेवट मात तितलेंच. सोसऱ्याक आमकां समग्र जायना तितलेंच. तर तूं तुज्या शेवटाक पावलाय ह्या टिका मध्ये. पळय आमचो आसतलो ध्येय तितलो पावता. शेतकारांक एक सुडका दिवचें रिलॅक्स एक उत्पादन फूड उत्पादन खाण चड उत्पादन जायचें आनी तांची आर्थीक अभिवृद्धी बरी जायची. ते दोनूच आमी जिखले हांव खंडीत. आमकां कांय उणेपण बगूंक ना. आनी आसतलें पुरो कितें म्हणटात जिणेंत रेंव पातर बरो आसताच कांय जायना तें. आतां तूं त्या वेळार तावन तुजें समाज सेवा चलोवंत आसा आनी हेरांच्या गरजेक तूं मुस्तुतारांनी तुवें गुप्ती ह्या
काम केलाय, वावर केलाय, सबार वावर केलाय. आता तुझ्या सगळ्या या जिवितांतल्या मेटांनी आमकां झलकता. आणि त्या वेळार सबार मनीस डेव्हिड डिसोजा कोण म्हणलें समजोवचे खातीर तुका मेळोंक येतालें. हाका कारण कितें? अशें न्हय, मेळ्ळें गायतालें जाल्यार उलोवन येतालें, ती गजाल वेगळी. पूण गजाल कितें घडटाली म्हळ्यार दुसऱ्या कडेन विचारताले आनी ते दाखयताले आनी थंय आनी हो घे म्हूण पुढे सिधो वयताले. इटस म्हाका ती मागीर सांगताले तुका मेळलो, तो व्हडलो मनीस येयलो, व्हडलो मनीस येयलो, हो घे. पयस म्हाका कितें येना, हांव अशें कामांत इतलो आसतलो गे, व्यस्त आसतलो गे पयशा. आनी म्हजी नेसान सलाव खाद्य घालचें हांवें. वय ते म्हाका गमांत प्रोटेक्शन दिता एक. आनीक त्या नेसतना म्हाका खंय वचूं जाता. आतां डिसी पयसो वचोचें, आतां MLA मेळोचें, आतां कॉर्पोरेशन खंय म्हाका त्या नेसतना वचीत म्हाका कांय इन्फेरिटी बघना, कित्याक म्हळ्यार ताका ताचेच गौरव आसा. कोण जाणा त्या वस्तू आसतले वरवीं म्हज्या लागीं येनाटले गे, ताका पळोवंक मेळ्ळो म्हूण समाधान आसतालें गे. कितें कोण जाणा ह्या म्हजी बरपां तांकां कितें सांगतालें अशेंत मॅसेज उलोवचे प्रसान तो चड मॅसेज मेळटाले कितें अशेंत. पूण अशें वस्तू घडला आनी खोशी जाताली. कितें म्हळ्यार जीव आसतनात एक काणी बरी जावचें अवकाश हर एकल्याक मेळनात. हांव चिंतलो हांव तसो जाला म्हण ना म्हणून म्हजेटासून तसो भोगतालो ना. त्या वेळार तावन आमच्या ह्या दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनल चोय माणेस्त विनोद गंगोळी ಎಂತ चिंतालो डेव्हिड कोण ताचे विशयान मस्त आयकलां हांवें. तो आमी अशें उलयतना ते विशय आयले देखून आमकां ते समजूंक जाय आसलें कित्या खातीर म्हूण. कितें हांव न्हीद काडूंक मात आसतलो अशें नाका. हो म्हणजे आसतलो म्हाका न्हीद काडचे खातीर कोणाक मेळनाटलो. हय कोणी उठचे पयलीं हांव येतालो आनी सक्कट न्हीद लागलो घरा फाटी येतालो. कोणाक कशें मेळचें. पूण तुवें जिवितांत कितें करूंक जाय तें सगळें केलां. हय ती तृप्ती आसा म्हाका. ती तृप्ती असल्यार खंडीत जावन आमकां तुज्या उतरांनी कळटा. आनी असली सबार जण मस्तू जण वावूरून आसात आनी हे परद्या फाटल्यान कित्याक म्हळ्यार नांवा खातीर कोणी थडावत मस्तू जण आसात, नांवा खातीर कोणी करना. आनी तुवें तुजें तें साधन ते कृशिकांचे वयर अन्याय जातल्या वेळार ते एक तुज्या दोळ्यांक दिसून तूं एक स्पंदन केलें पळय, ते एक व्हडलें गौरवाचें तुमचें चिंतप. त्या खातीर आमी खंडीत जावन तुमकां सलाम म्हणटा आनी तुमकां देव केदाळय राखोवन दी. तुमच्या बरपांक आनिकी बोळ मेळोवन दी आनी बरपा मुखांतर कृशिकांचे अभिवृद्धी जावन दी म्हणली आमच्या सर दिव्यवाणी लाईव्ह वीक्षकांची आशा. देव बरें करूं. आनी ह्या वेळार आमचे दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाचे सर वीक्षक आमकां भोव तरान वीक्षण करन आसात, आमकां पळोवन आसात आनी तुजें उलयतान संवाद चलयल्लो आयकोनूच आसा. आनी ह्या वेळार आमच्या प्रेक्षकांक, आमच्या वीक्षकांक कितें तूं सांगूंक आशेताय? तुजो संदेश कसलो? हांव म्हजो वावर कर म्हणजे इतल्या असो मनीस हांव असल्या एका मानाच्या जाग्यार तुमी आनी बसयला म्हाका. त्या खातीर मणेस्त विनोद गंगोळेक देव बरें करूं म्हणटा आनी संवाद चलयल्या तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. एका काळार आमचे शेतकार इतले कश्ट नासले की तांचे सगळे मिणेत भुंयच्या बालाक लुटून व्हरताले आनी सरकारान असले कानून हाडले आनी त्या कायद्या उपरांत आमचे शेतकार जायते शेतकार भुंयचे धनी जाले. ह्या भुंयचे धनी पळोवन तांणी उरयचे हांगासर तांची पिकावळ कृशी वावर कितें वाडयचे आनी मुखल्या तकलेक ही भुंय ही प्रकृती आसले बरीच तांकां मुखल्या पिळगे वचून दिचे ही म्हजी आशा जावन आसा. आनी सरस्पर देव ह्या सर शेतकारांक बरें करतलो अशी म्हजी आशा जावन आसा. भोव मोलादीक संदेश दिल्ल्या मनीस डेव्हिड डिसोजा तुका दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या बाबतीन देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाच्या दिव्यवाणी लाईव्ह वीक्षण करच्या सर्व चॅनलाच्या मोगाच्या वीक्षकांनो हे सोबीत कार्य तुम्ही वीक्षण करन आसात. निरंतर हे कार्य आमचे तावन चलतले आनी तुमचो प्रोत्साह आमकां सदांच दिया. म्हज्या जिवितांतली मेटां हें कार्य तुमी वीक्षण केलें आनी हें हेरांक शेअर करा. जर आजचे कोणी चॅनलाचे सबस्क्रायब जावना तर सबस्क्रायब दया आनी सदांच तुमच्या प्रोत्साहान हे आमचे सोबीत चॅनल चलतलें.
आयच्या ह्या विक्षण केल्ल्या सर विक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांचें बरेंच जावं.